जो आसा जाका आमी मुर्मुगांव फोर्ट जो म्हणटा एका जवळ जवळ 550 वर्सां वयर जाल्ली आसा. ह्या किल्ल्याक आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटानसून प्रोटेक्टेड सायट म्हटली गेली आसा. पूण हे प्रोटेक्टेड सायट म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी नजरअंदाज केला अशें दिसता. हांगासरलो डेप्टी कलेक्टर जो आसा हो तेणी हे लक्ष घालूंक जाय आनी खंय तरी जे कितें इलिगल एक्टिविटीज कारण जे एनक्रोचमेंट किंवा डॅमेजींग जे पार्ट जे आसा तर ते खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. दनपारच्या वेळार रातच्या वेळार हांगा डेटिंग स्पॉट जाल्लो आसा. हांगा लोक सोऱ्याचे बाटल्यो आसात हे तुमी पळयलात आसतले. नाकाल्ले जाल्ले इलिगल एक्टिविटीज चलता. म्हाका दिसता खंय तरी पुलिसांनी आपूण स्वताहून हांगा खंय तरी निगराणी दवरून हे कितें ते इलिगल एक्टिविटीज बंद करच्यो. भायले जे ह्या किल्ल्याक तेकोन जे आमचे पोर्ट जे एरिया आसा त्या पोर्ट एरियान अनेक आमचे कॉर्पोरेट कंपनीज आसा जेंचो पोर्ट हँडलिंग आसा. पूण ह्या पोर्ट हँडलिंग्सान इतलें पोल्युशन जाता त्याच्या भायर तेंच्यांनी जे इतलें एनकरेजमेंट केलां आनी इतले प्रॉपर्टी डॅमेज केल्ली आसा पोर्टाची. म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी लक्ष घालचें आनी तांकां एटलीस्ट निदान तरी पेनल्टी तरी पेनलायज करची. कारण अशेंच जर हिस्टॉरिकल प्लेसीस जर डॅमेज जर करपाक लागले कितें उरतलें. हांगासरल्या आमदारान लोकल आमदारान जो 10 वर्सां 2 टर्म जाले तेजे त्याच प्रमाणे जो गव्हर्मेंट आपूण डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा आमदार डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा हांगासर अक्षरशः हो कोळशाची ढिगारो जाल्लो आसा. अननॅचरल एक्टिविटीज जे म्हणटात पळय ते हांगा रातचे घडतात. सो हें जावचें न्हय. खंय तरी हे आमदारान लक्ष घालचो. कमीत कमी 500 वर्सां जालीं आनी हांगा हिस्टॉरिकल प्लेस म्हणटा हांगा कितले इल्लिगल एक्टिविटीज घडटा. हांगा कोणाक काय पडलेलें ना. हांगा कितें तरी गव्हर्मेंटान हांगा नजर घालची. हे किल्ल्याची आज मेंटेन करपाची गरज. जो आमदार म्हणटा की आपण डेव्हलपमेंट केला हे केला ते केला म्हणजे खरें मेंटेन करपाचें हाजे हिस्टॉरिकल प्लेस ही सारकी हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट हिस्टॉरिकल फोर्ट ते आयज करूंक ना आनी हे सगळ्यांक दिश्टी पडटा. हे करपाची आनी काळाची आनी वेळाची आयज ही गरज कारण हांगा ट्युरिजम येवंक शकतात.